आता कशी अस गो ताप चिके पुणी उणीदಲ್ಲ की हा ताप पुणीची उणिदಲ್ಲ म्हणता काय काय कुडवना भारी सुस्तू. तू एकेदनु हुशारदत की म्हणदल्ला गो मक्का 2 दिवस तुकुनो घरा काम कोण कोण पुरपूर जाऊन गेला अंगडी काही वचका घरा येऊन घरा काम हे कोर का हज्ज मध्ये तू ती तुंटी पुट्टक विंगड तिक्क सुधारसितना पुरपूर दावन वत्तु मक्का. हा कसं करच म्हणता आंग सगळे दुखी मग काय काय कुडवना मका इथं शीदला निदो निदोनु वांग प्रचंड म्हणून गेला केदन उठयता केदन काम करत म्हणदल्ला मका हांव केदना एश निदत्वे म्हणता. वई वई तुक्कची केशी अंगंत रामस मळरी एक घडी बैसना काम करता पैरीची केस इथे खांकी सूरदलतेद नाची चिक्की जागृती कोरच नज्जसिल्वे चांगला रायकनी पूरा काम एकली केली आता पण ह्या अवस्था तू नाही अशी हंग आम्ही वरे अवस्था बोक्का आता पा म्हाकन तू पुरपूर दावन गेला गो. इथे इथे ताळ प्रयत्न म्हणे किरिकिरी दत्तस एकोट कसनेची उन उन कोण दितत्वे ते शल्फान तो कशाय पिट्टी अस एक चोरू उद्दाक गोड आणि कशाय पिट्टी घालून खतखत हाडोनू दितत्वे दूध गीत कसने नाक म्हणता. ताळ एकतर किरिकिरी दत्तस एक चोर कोण दितत्वे ಚಿಕ್ಕಿ ತವಳಿ ಹುನುದಾಕ್ ದೌಕ ಮಳಲಿ ಹುನುದಾಕ್ ತಪ್ಪೊಂದಿಲ್ಲೆಲ್ ಮುಗೋ ಅನಿಕ ಸಂಗ ತುಗೆಲೆ इथे अशी म्हणल्यार म्हाका बेजार जायना नाक सोडती हांवची कोरून घेता. ಹಾ ಕೋನ್ಗೆ ಕೋನ್ಗೆ ಮಾರೈತಿ ಮಕ್ಕಂತೂ ಪುಟ್ಪುರ್ ದಾವನ್ಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಗಡಿ ಬಶ್ಶ ನಾಪಳೆ अशी उरलो नकत म्हणटा म्हाका बेजार जाता हांव काही दाय म्हणू करतवे संगती आतां इतलें उलयतात मू इतले दिवस घरा काम कोण करतसिले हांव अंची नवे ताजे मदें तो अवंगले शिवेना आशिल्वे संगती तेन्ना तुमकां मागीर कश्ट कळना आशिल्ले. तशें मोणक तुळसी तू करचें काम तुका सुलभ आरामार कोरी येता म्हाका ते कामा अभ्यास ना नवे तश जावन कश्ट दिसता तू आत मिगेल म्हणके अंगडीन तू होऊनचे करचे व्यार करचे प्रकर्तवे तू त्या परत तुज्यान साध्य ना ते म्हाका साध्य तशींची. हां हांव देवा लागीं तेंची मागचें देवा म्हाका पळोवंक येतलें कोणें ना ती आरोग्याक समाधी म्हणून तुमकां न्ही कुडवाना म्हळ्यार हांव पळोवंक येता म्हाका कुडवानी म्हळ्यार यो देवा. तू सांगचे पडलेले री हांव तुका कसने पळोवंक येतिले ना म्हणले री अशें न्ही उरलं तुळसी म्हाका कोप येता. यो ना म्हणटा इतलें पणी पळोवंक येतलें ना तुमी असो आतां गायन हुन्नी आनी सुरेख हुन्नी येत म्हणली ती तांगे लागींचे कोटकोन दी म्हणटा ना म्हणत तांणी म्हाका उठोचें नाका दिसता कसन म्हाका भिवेतस वे तू करोंग गे तंगे लगी करोसून गे हांव मात्र करतल न्ही गो म्हाका एक अर्द गंट पुणी बस का गो. हो गायन ಹೊನ್ನಿ नी सुरेख ಹೊನ್ನಿ ಏತಿ ಬಿತರೆ ಏತಿ ಹಂಗಸ್ ತುಳಸಿ खुर्ची हाडता. अयो तुलसी तू कसं लेकराबली बैस गो तू कुशार ना म्हण तू पळत राहील आम्ही आमक संभ्रम करका म्हण ना बैस गो. गायन ಹೊನ್ನೆ तुका खुर्ची हाडून दिवचवे रा भाण दिता. खुर्चेनी कसं नाखरे आपिसान बैसून बैसून पूर दाम गेला थोडे वेळ राब थांब तशी पाय्या भाऊ अंटयला रे तुगेला खुर्ची हाडते सांगता आणि आनी कसं ना हुन्ने एक नमने सुस्तू ताप पुणी सोडला भारी सुस्तू. तुझे कडी बटाटे उपकरी कोण हल्ला गो काही वसरींदा भरला नाकसील ಹೊನ್ನೆ हाव काली बगडे कोद्देल केलेला सिले आणि के ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ಕ ಜೌತ ಸಿಲಿಂತಿ
हांव कशें न्ही रंदप हाणी गो तुळशी आत घरा वचून कोर का इतलेंची हे हाडला गो एक पॅकेट कशाय पीठ हाडला भारी लायक फुडलीवार हांव हाडलेले शिखांकी आसतना थंडेक भारी लायक जात गो तें कशाय पीठ हाडला ताळ आनी चिकी दुखी आसता पळय तेन्ना पुरा एक तर आराम जाता हाय जाता हे करी कशें न्ही कशायो तुळशीदासला कोच्चे सांग कशायू हां सांगता तांगे लागी कसे लागते तडसून उलयत गो बामणन बायले कुशार नातील तेन्ने कशे कोंदीचे होडवे मारायते हा होय अबा हांव तिका कशें कोन्न दिता तेंची तिगेल्या गुलाच्या कैल हांव अशी उलयता राबलो तुमकां न्ही च्या कोन्न हाडटा तुळशीक कशें कोन्न हाडटा नाक्रे तुळशीदासा आम्ही आत्ता चहा आणि पिऊनच येईली ती हांव सुरवेरी सुरेख नेलगरा गेलेली काही होळे मान सोडलेले ना चहा आणि खाण खाऊन हंग येईली ती उल्लन चहा म्हणून आमकानी नाक्रे तुळशी कसं जावका पळय अशी खांकी असताना कसं नेपणी हुनहुन पिऊ का म्हण दिसता कशाय पिठाण काही दवरला पळय वसरी स्लॅबर दवरला पळय हे उदकाक एक चुरगोड ते कशे पिट्ट घालना सम खतखत अडई मागिरी एक 5 मिनिट सोड तिक दी हुनहुन पिऊ हा आमगेल तुळशी कशें कोन्न दिता तुमके एक थोडे च्या करता हांवें च्या पिलेल ना तुमगेलो टो म्हाका एक च्या दत नवे च्या कोन्न हाडटा होय गो तुळशी पयरी चक्कुलेनी हाडलेले न्ही गो खंय दवरला तें यो तुळशीदासा चा जाल्यार एक गोठ हांडी कितले गो तसवे काल लोट मक्के काल लोट गाय नाही काल लोट इतले पूर आमकां आत्ता पिल्लीन तनी आयलींत रे आनी खावच्या कस्सने नाक रे तशें न्ही मोना खोन्ने एक चूर हे करा ती चावट इतें थंय शल्फरी तिन्नी करडंतास पळयती पाचवे करडस मो पाचवी करडने पाचवे मुಚ್ಚಳ करडस पळयती तांतस हा 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 दायत हाडटा तुका कशें वट्टो बन्न हाडची गो तुळशी तू कसने खाल्लेल ना दनपार समाजावण करनी आतां हांगेलो टू उलयता एक बन्नपणी खा गो नाका म्हाका सने नाका आनी दोग जाण आयलींत नवे भारी खुशी जाली म्हाका होय तन्नी आयलीन ती खुशीदल्ला पुरा होई गो तशें म्हणू कांय नशी अश्चवे पोट बोन खावका गो त्या नमने वखद मात्र घेता पोट्टा खायनी जाल्यार कशी तुम्हीच सांगात एक चूर तिका पोट्टक खाय नाही तश कसले करत गो तुळशी टाइम टू टाइम पोट्टा खावका गो तितले वखद घेतना पोट्टाक खायनी मंडलरी आणि उष्ण दत्ता तुका शक्ती दवका नव मारायती होय हांवें जीद मिरे कडेनी दवरतन पडलेले सिंकांत एक राशी आयदनस हांव धुचुवे अयो नाका हांव दुत्त सुरेख होने आमगेले तुळशी हांव कसन म्हणलें तू आणि कसन म्हण आसता तुम्ही एक ऐदन घासू नाका ती हांवांच घसीत म्हण आसका ताका ते ऐदन स्टॉक दवरला की म्हणो हा होई गायन होने कितले सांगले रे ऐकना निद्दी गो म्हळ्यार ऐकना पुरा काम करचे येता चिकी रेस्ट घेवचे सांगत तिका अयो तुळशी तू पुण्य केली गो पाप तुळशीदास तुका कितली केअर करता पळय निद्दी म्हण सांगतस भारी पुण्य केल्या आमगे ते पळय हुशार नामळरी हन्नी गुण चोयना ती तन्नी दल्ले तंगल हॉटला काम दल्ले हा मात्र घेतला की सोडला की कसने पळयना ती हांव तुळशीक निद्दी म्हण सांगता होने ती ऐकना कशाय कोण दिता म्हण सांगता ती नाका तुमके काम म्हणटा असल टायमार बायले पळोवंक घेनाशेनी केदना पळोवन घेवचे हांव भितर वचून कशाय कोण हाडटा ताज्यो टू बन्न खाऊ ती तुम्ही येद्र असल्यारी ती खाता
ना जाल्यार खय्य ना आणि काम करच्या कुठे येता तुम्ही हांग बैसती हांव वगवगी आयदनांनी घासून घालता. बदल मनशा. तू कसने म्हण तुळशी तुळशीदास तुका भारी चंद कोण पळोवंक येत गो भारी खुश ಇದಲ್ಲೇ ಮಿಗೆಲ್ ಬಮ್ಮನ ಇಪ್ಪನ್ ಹಂಗ ಅಪ್ಪನ ಹಡ್ಕ ಹೇ ಪೊಳೋಚಾಕ ಹೋಯ್ ಗೋ ಹಾವ್ ಹಂಗ್ ಇಪ್ಪನ್ ಅಪ್ಪನ ಹಡ್ಕ ಮಣಸ್. अयो बायले हुशार नातील तेन्ना पळोवंक घेवचे काही होड विषय इवे. पाप केदनाय ती घरा काम कोण घेवन वता आत तेचेर कुडवाना म्हणटना हांव करची काही होड नाही बा. तुम्ही त्या होड कोण सांगची नाका बा. पाप गज्जोडनाक आनी महिना तडनाक मागीर एक नमने बेजार जायत मिगेल वैरी. ಬೇಜಾರ್ ದಾಯ್ನ ರೇ ತುಳಸಿದಾಸ लज्जिदत्तले तितल्यांची. तांका कसन दिसते की माका मात्र पोट जळत तसं मिगेल बमणानं शीक दिस मग पळोवंक घेतील ना. हा तुम्ही तिगेला उलयता आसा ती हांव आत्तां कशाय आनी ब्रेड घेवन आनी बन घेवन येता. मागीर एकचूर काम करून घेता. तुम्ही हांग बसल्यार मात्र ती रेस्ट घेता ना म्हळ्यार काम करता म्हणून येता ती.